विचित्र चूल यूज करतले आणि चुलीन अशे इंगळ्यांचेर भाजून दाखयतले. आमचे वांगे हांगसर रेडी झाले बरे वांगे. सो आमच्या हांगसर तेका पोय म्हणतात. तर गाईज हो पयात मसालो कलर तुम्ही पोवू शकता. पयात दोन्ही सायडीनसून भाजला म्हटले खुबेकार येलो खुबेकार. तेका तेल लावन घेऊया. खुबेकार येलो खुबेकार. आवाज येता पॉप हय कित्याक बेस्ट पासय कुळागरान येता कितें खुबेकार कुळागरान येयना रे. तर सांजच्या टायमार असं हांगसर येता. सांज जाली नाही आता तेका लागून कुळागरान या एक पासय मारून येऊया. आता काळोख पडत येयलो नो हय काळोख पडत येयलो. सो गाईस आम्ही नाही कुळागरान येयले बेश्टी पासय मारपाक आणि बरें दिसता कुळागरान सामकें सांजचे सुद्धा. बरें दिसता न्हू हांगसर. बोल केळीची पान आहे बाय. सो बेश्टी येयली आमी कुळागरान. घरा कडेन वचोंक जाय आणि रेसिपी दाखोवंक जाय म्हाका तुमकां. सो तेजी प्रिपरेशन करपाक जाय. सो संजय येयला न्हय तेका लागून म्हटलें चल एक पासय मारून येवया. आणि सांजच्या टायमार आमच्या हांगसर न्हय खुबेकार सुद्दां येता. आवाज ऐकला आसतलो व्हिडिओन तुमी. ह्या टायमार खुबेकार येता पावकार येता. खुबेकार येवन गेलो. सो आणि पावकार न्हय 5 सुमार असो येता. सो आयची रेसिपी मातशी वेगळी आसा. पळोवपाकूय तितलीच मजा येतली. आई सोमवार नो स्पीकर चालू आपण. आवाज येता. बरें दिसता न्हू. शांत आवाज ना कोणाचो. गाडयांचो आवाज ना तितलो कितें नो. गाडयांचा आवाज ना काय ना एक शांत वातावरण. आमच्या बरोबर तोय बी नाही येयलो पळय पासय मारपाक. ओके सायडीन घे शेतात गो. ह्या सायडीन शेत सगळे. आमी तेका पोय म्हणटा. कितें कोणाक पोय म्हणटा. कोणाक पू म्हटल्यार उदक आसा रे शेत तें एक्चुअली बट तेच्या पण आख्खे उदक आसा सामकें. सो आमच्या हांगसर तेका पोय म्हणटात कळ्ळें. आणि लोक थंय हे धरपाक बीन वयताले कितें सुंगटां बीन. जी सुंगटां मेळटा पळय फ्रेश अशी. आता वचना कारण आता खूब थंय वाडलेलें आसा उदक बी खूब आसता तेका लागून. सो या न्हय आता आमी घरा. फॉलो मी चल. फॉलो 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 मी आमकां फॉलो 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 हेडिंग खंय हेडिंग चल या फॉलो. सो गाईज चला या आमी कारण आता रेसिपीची प्रिपरेशनूय करूंक जाय म्हाका. जी रेसिपी दाखोवपाची आसा तेजी. सो या चला. काळोख बी पडलो. रॉकेट घे चल या चल
या ये चल घे अय घे हा चल चल मी घे यो मी घे चल या यो रे यो यो रे यो यो मी ये ना दे चल या यो अरे यो चल या यो रे या हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आनी सगळी बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट असो स्टार्ट केलो. म्हटल्यार सांजच्या टायमार टायमींग सांगपाक गेल्यार न्हय 6:30 बीन जाली आसतली. आनी मुद्दामूच न्हय सांजच्या टायमार असो हांवें स्टार्ट केला. कित्याक जाणा म्हाका न्हय तुमचे बरोबर एक रेसिपी शेअर करपाची आहा. आनी ही रेसिपी आसा न्हय तितून मातशी चूल सुद्दां यूज जातली. तेका लागून न्हय सांजच्या टायमार अशी रेसिपी म्हटल्यार तुमकां दाखोवया. आनी तेच बरोबर आंटीन जो मसालो आमकां दिल्लो रेडी करपाक लागून तो सुद्दां ऑलरेडी रेडी जाल्लो आसा. सो तो सुद्दां आयज आमकां पॅक करपाक जाय. म्हटल्यार फाल्यां न्हय कुरियर बीन करूंक जाय. सो तुमी म्हणटले आतां कसली रेसिपी सुप्रिया शेअर करपाची आसा. सो आयज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाचें आसा तें म्हटल्यार वांयग्याचें भरीत. सो म्हाका खूब लायक आसा आनी इवन तुमकां सुद्दां खूब लायक जातली ही रेसिपी. सो न्हय हरशीं आमी कितें करता गॅसीचेर अशें वांयगें बीन भाजता बरें. बट आयज हांव हांगसर चूल यूज करतलें आनी चुलीन अशें इंगळ्यांचेर भाजून दाखयतलें. इंगळ्याचेर जर तुमी वांयगें भाजीत न्हय जाल्यार टेस्टी लागता आनी भरिताक आनीकूच एक वेगळी अशी टेस्ट येता. सो ह्या तरेन तुमी मुद्दाम ट्राय करा, तुमकां लायक जातलें. सो म्हाकाय बीन दाखोवपाक तितलीच मजा येतली कारण गॅसीचेर आमी सदांच आतां कसले ना कसलेली रेसिपी पळयतातूच. बट म्हटल्यार चूल सुद्दां यूज करया कारण चूल सुद्दां आमकां सगळ्यांक लागून इम्पॉर्टंट आसा. आनी आतां तितली ती पळोवपाक सुद्दां गावना. तेका लागून म्हटल्यार ही रेसिपी मुद्दाम इंगळ्यांचेर अशी जे वांयगें आसा तें म्हटल्यार भाजून दाखोवया. सो न्हय सगळ्यान पयलीं तुमकां कितें करतलें रेसिपी दाखयतलें आनी तेज्या मागीर मसालो जो पॅक करूंक जाय तो मागीर आमी लेट करतली रातच्या टायमार. आनी तेच बरोबर न्हय सगळ्यान पयलीं तुमकां वांयगें कशें कितें चुलीचेर भाजप तें पळोवंक गावतलें. आनी तेज्या मागीर न्हय तेजें साहित्य जें आसा म्हटल्यार आमी रेसिपी हांगसर वांयग्याचें भरीत करपाक कितें कितें साहित्य यूज करतली तें मागीर दाखयता. सगळ्यान पयलीं वांयगें भाजून घेवया कारण तेका इंगळे सुद्दां तितलेच बरें जाय पडटा. म्हटल्यार इंगळे आमकां बरें जाय जाल्यारूच आमचें वांयगें बरें भाजतलें. सो आसा न्हय तुमी रेडी ही रेसिपी पळोवपाक? सो चला सगळ्यान पयलीं चुली कडेन या आनी वांयगें जें आसा न्हय तें भाजून घेवया. तर गायज आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया. तर सगळ्यान पयलीं पळोवपाक जाय तें आमकां म्हटल्यार वांयगें जें आसा तें बरें इंगळ्याचेर भाजून घेवंक जाय. सो हे पळयात ही आसा आमचें वांयगें. आनी जर तुमी चुलीचेर भाजून घेता न्हय जाल्यार तेका इंगळे सुद्दां तितलेच बरें जाय पडटा. आमकां इंगळे मातशे बरें कडक जाय. सो हे पळयात. आनी जर तुमी गॅसीचेर सुद्दां भाजता न्हय जाल्यार हीच स्टेप फॉलो करूंक जाय. आनी चुलीचेर जर भाजता जाल्यार हीच स्टेप फॉलो करपाक जाय. म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं आमकां तेल लावन घेवपाक जाय वांयगें. सो हे पळयात असलें वांयगें घेतलां हांवें. तुमकां जाय जाल्यार तें दुसरें सुद्दां घेवं शकता. म्हटल्यार हेजें सुद्दां बरें जाता भरीत. सो आनी इंगळे सुद्दां हांगसर न्हय बरें रेडी जाल्ले आसा. सगळ्यान पयलीं तेका तेल लावन घेवया. सो बरे तरेन अशें तेल लावन घेवपाक जाय. हे पळयात. सो वांयग्यांक न्हय बरें अशें तेल लावन घेयात. हे पळयात. सो अशें तेल लावन घेतल्या उपरांत न्हय आतां हे वांयगें आमकां चुलीन घालपाक जाय. सो सगळ्यान पयलीं इंगळे जे आसा न्हय ते मातशे फाटी काडटलें हांव. हे पळयात. सो हांगसर तुमी पळोवं शकता इंगळे बरे जाल्ले आसा पळयात. सो अशे तरेन ते इंगळे जाय आमकां. तेज्या भितर आतां घालया तें म्हटल्यार वांयगें. सो अशे तरेन वांयगें घालूंक जाय आनी हे इंगळे जे आसा न्हय ते अशे लागीं करपाक जाय.
अशें नाही भरीत केल्या उपरांत खूपच टेस्टी लागता. जी गांवांत रावता न्हय तांकां खबर आसतलें आनी थोडी जाणां करता सुद्दां आसतलीं. अशें कोण करता न्हय ते म्हाका कमेंट करून सांगा. आणि तुमकां जाय जाल्यार हेच्या वयर सुद्दां तुमी इंगळे घालू शकता, म्हटल्यार वांयग्याच्या वयर इंगळे घालू शकता. सो हे पण आणि मागीर एक ना 10 मिनटांनी बीन अशें ते टर्न करपाक जाय, म्हटल्यार दुसऱ्या सायडीनसूनय बरें ते भाजून घेवंक जाय. सो सद्या अशेंच दवरया. हे पण एका सायडीन बरें भाजून घेवन मागीर दुसऱ्या सायडीन भाजून घेवंक जाय. सो सद्या अशेंच दवरया ते एक 10-15 मिनटां आनी तेच्या मागीर टर्न करून घेवया. सो गायज आता आमी वांयगें न्हय मातशें टर्न करून दुसऱ्या सायडीन अशें दवरया, कारण एका सायडीन ते भाजलेले आसा, म्हटल्यार टर्न करून करून अशें हे करपाक जाय. सो आता टर्न करून दुसऱ्या सायडीन दवरया. तर गायज आता दुसऱ्या सायडीन घालया. सो हे पळयात अशा तरेन ते भाजलेले आसा आणि वास सुद्धा बरो येता एका सायडीन भाजले म्हटल्यार. सो आता दुसऱ्या सायडीन घालया. हे पळयात आणि असले तशें परत इंगळे जे आसा न्हय तेच्या सायडीक अशें घालपाक जाय. हे पळयात अशें चुली वयले न्हय रेसिपी आनी कितेंय करा तुमी खावपाक खूपच मजा येता सामकी. सो हे पळयात. सो आता दुसऱ्या सायडीनूय ते भाजून घेवया. एका सायडीन भाजलेले आसा पळोवू शकता तुम्ही. आता दुसऱ्या सायडीन भाजून घेवया आणि मागीर परत असले तशें टर्न करून घेवया. तर गायज अशें इंगळे घालून दवरले न्हय म्हटल्यार दोनूय सायडीनसून न्हय सायडीक अशें इंगळे घालून दवरूंक जाय आणि गरज पडल्यार तुमकां वयर सुद्दां घालून दवरूंक जाय. म्हटल्यार जर तुमचे इंगळे प्रॉपर अशें ना जाल्यार वयर सुद्दां थोडेशे घाला आणि अशें सकयल सुद्दां घाला. सो आता टर्न करून दवरला न्हय सो आनीक अशी 10 मिनटां अशेंच दवरूंक जाय आणि तेच्या मागीर परत असले तशें टर्न करून घेवंक जाय. म्हटल्यार जाता इतले टर्न करून करून ते भितरसून बरें भाजूंक जाय, म्हटल्यार भाजोंक जाय. सो हे पळयात हे आता टर्न केले म्हटल्यार अशें जाता हांव परत दवरतले आणि तेच्या मागीर परत टर्न करून घेतले. तर गायज हे पळयात दोनूय सायडीनसून भाजला, म्हटल्यार हे सायडीनय भाजला आणि हे सायडीनय भाजला. सो ही सायड आसा आणि आता ही सायड आसा. सो ह्या सायडीनसून अशें घालतले हांव आणि इंगळे जे आसा न्हय ते आता मातशे मिक्स करून घेतले, कारण अशें हे करपाक जाय. तो इंगळे आसा पळयात ते आता हांव हे करून घेतले, कारण मागीर ते हे करून करून वांयगे भाजून भाजून पालावतात ना तेका लागून. सो अशें करून आता परत असले तशें हांव ते वांयगे भितर घालतले. ज्या सायडीन भाजोंक ना न्हय त्या सायडीन भितर घालतले. पळय ही सायड आसा आणि ही सायड आता भाजपाची आसा. सो ही सायड आता टर्न करून घालतले. टर्न केल्या उपरांत इंगळे परत जितले फावट टर्न करता तितले फावट इंगळे अशें हे करपाचे आणि हांगसर तुमी वांयगे पळोवू शकता बरे तरेन भाजलेले आसा. आता फक्त दोनूय सायडीनसून असले तशें भाजून घेवंक जाय. हे पळयात तेकाच लागून इंगळे जे आसा न्हय ते बरे आमकां कडक अशें जाय पडटा. तर गायज हे पळयात आमचे वांयगे हांगसर रेडी जाले. बरे तरेन हांवें भाजून घेतले, म्हटल्यार प्रॉपर अशें हे करूंक ना कारण व्हिडिओ खूप व्हडलो जातलो तेका लागून. सो हे पळयात सो अशे तरेन भाजून घेतले हांवें ते, म्हटल्यार बरें भाजून घेतले जशें म्हाका जाय तशें. तुमकां जर इतले भाजपाचें ना जाल्यार तुमी अर्दे कच्चे सुद्दां दवरूं शकता, बट अशे तरेन ते भाजून घेतले ना एका बरें जाता. हे पळयात सो बरें भाजलेले आसा वांयगे. सो इंगळे बीन आमचे तशेंच बरें असले न्हय तेका लागून अशे तरेन ते भाजलेले आसा. सो चला आता म्हणटा तशें आमी साहित्य बीन पळोवन घेवया आणि गरमा गरम अशें न्हय भरीत करून घेवया. हे पळयात आता न्हय फुडली स्टेप पळोवन घेवया, म्हटल्यार भरिताक हांगसर हांवें कितें कितें साहित्य घेतलां न्हय तें सांगता तुमकां. तेच्या पयलीं सगळ्यान पयलीं न्हय तुमकां वांयगे दाखयता. तर हे पळयात सो जे आमी चुलीचेर भाजून घेतला ते वांयगे पळयात कशें जाल्ले आसा ते. सो हे आमकां साल जे दिसता न्हय वांयग्याचे ते काडून घेवंक जाय. हे पळयात सो अशे तरेन आसा ते. सो हे सोलून घेवंक जाय बऱ्या तरेन आणि बऱ्या तरेन अशें ते भाजलेले आसा. खरें सांगोंक ना इतले बरें भाजला ना, अशें भाजल्या उपरांत टेस्ट एकदम बेस्ट येता सामकी. सो हे पळयात हे आता सायडीक दवरया आणि साहित्य पळोवन घेवया. तर सगळ्यात पयलीं आमकां साहित्य जाय ते म्हटल्यार हांगसर कांदो घेतलेलो आसा. कांदो न्हय सायजीन व्हडले हांवें 2 कांदे घेतलेले आसा. हे पळयात 2 कांदे घेतल्या. इल्लीशी साखर जाय टेस्टीक लागून. तेच्या मागीर ओली कोथंबीर आणि मिरसांग एकूच घेतल्या बारीक कट करून. तुमकां जाय स्पायसी जाल्यार तुमी घालपाचे, बट हांवें हांगसर एकूच मिरसांग अशी घेतलेली आसा. तेच्या मागीर हांगसर जाय ते म्हटल्यार आमकां मीठ. हे पळयात चवीनुसार मीठ घेवपाचें. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय आमटण घेतलेली आसा. सो आमटण एक 5 मिनटां हांवें गरम उदकान घालून दवरलेली,
म्हटलें अशे तरेन जावपाक जाय ती हे पळयात, कारण आमटणीचें उदक आमकां यूज करूंक जाय तेका लागून. सो ही आमची आमटण जाली. तेच्या मागीर हांगसर सोय घेतलेली आसा. हे पळयात, जशें तुमचे वांयगें आसा तशी तुमची सोय घेया. म्हटल्यार सोय मातशी बरी जाय पडटा भरिता सोय. पळयात, म्हटल्यार 1 वाटी हांवें सोय घेतलेली आसा. अर्द्या वळेकून कमी म्हणू शकता सोय. सो आता सगळ्यान पयलीं आमी न्हय हे वांयगें जें आसा न्हय तें सोलून घेवया. हेचे साल जे आसा न्हय ते काडून घेवया. तर वयले वयले जे आसा न्हय ते अशे तरेन साल काडपाचे. हे पळयात, सो अशे तरेन ते साल काडून घेयात. आणि भरीत न्हय म्हाका खूब लायक आसा, एकदम फेवरेट म्हणू शकता तुमी माझे. हे पळयात, अशे जे आसा न्हय ते साल काडून घेवपाचे. गॅसीचेर जर भाजीत न्हय जाल्यार हे जे आसता न्हय ते मातशे हरवस अशें उरता. आनी चुलीचेर भाजीत न्हय जाल्यार हे सुद्दां अशें प्रॉपर भाजून येता. सो आमी बीन न्हय गॅसीचेरूय करता, पूण आयज म्हटल्यार तुमकां चुली वयले अशें दाखोवया, कारण चुली वयले खावपाक सुद्दां मजा येता. आणि हे जे आसा न्हय सालाक अशें जे आसता न्हय ते काडून घेवपाचे. हे पळय, हे जे आसता ते काडून घेवपाचे. सो हांवूय मागीर काडून घेतले. सगळ्यान पयलीं सगळीं सालां काडून घेतले. हो जो पार्ट दिसता न्हय तो आमकां आतां कट करून घेवंक जाय. सो हे जे दिसता न्हय ते अशे तरेन कट करून घेवपाचे. हे पळय, सो हो जो पार्ट आसा तो हांवें कट करून घेतलो. तो सायडीक दवरया. आणि ही जी सालां आसा ती काडून घेवया. हे पळय, सालां सगळीं हांवें काडून घेतली. आता हे जे वांयगें आसा ते हांव न्हय एका आयदनान ट्रान्सफर करून घेतले. सो गायज हे पळयात, वांयगें जे असले न्हय ते हांवें एका आयदनान काडून घेतले. आता ते बरें म्हणटा तशें हे करपाक जाय, मॅश करून घेवपाक जाय. सो बऱ्या तरेन अशें न्हय ते मॅश करून घेवंक जाय. हे पळय, सो अशे तरेन न्हय ते बरें. जर तुमचे वांयगें बरें भाजलेले आसात न्हू जाल्यार बरें मॅश जाता. आनी अर्दे कच्चे जर आसात न्हय जाल्यार ते मातशे मॅश जावपाक सुद्दां टायम लागता. सो हे पळयात, अशे तरेन ते बरें मॅश करून घेया. मागीर खावपाक सुद्दां मजा येता सामकी. सो हे हांवें बरें मिक्स करून घेतले. आता भितर बाकीचे इन्ग्रेडियंट आहा न्हय ते ॲड करपाक आमी स्टार्ट करूया. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर हांव ॲड करतले ते म्हटल्यार आमटण. सो आमटणीचें उदक ॲड करूया. हे जे आसा न्हय ते घालपाचें ना, उदकूच ॲड करपाचें. तेज्या मागीर ॲड करूया तो म्हटल्यार कांदो. भरिताक कांदो न्हय बरो जाय पडटा. कांदो बरो ॲड करा. हे पळय, तेज्या उपरांत ॲड कर म्हटल्यार मिरसांग. सो हे पयलीं मिक्स करून घेयात. आनी तुमकां जर दिसता आमटणीचें उदक कमी आसा जाल्यार आनीक इल्लेशें उदक ॲड करा. सो बाकीचें उदक हांगसर हांव ॲड करतलें आनी मिक्स करून घेतलें. कांदो सुद्दां घालून न्हय बरे तरेन ते मिक्स करून घेवंक जाय, बरें चिड्डून घेवपाक जाय. हे पळय, कांदो ॲड केलो. आतां भितर ॲड करतलें हांव साखर, मीठ आनी मिक्स करून घेतलें. सो आमी न्हय अशेच तरेन करता. तुमी कशी कितें करता भरीत हें म्हाका कमेंट करून सांगात. खुबशीं जाणां न्हय तडका बीन दितात, बट आमी तडका बीन हांगसर यूज करिना. आमी सिंपल तरेन अशी करता. सो हे सगळें मिक्स केल्या उपरांत आतां ॲड करूंक जाय ती म्हटल्यार सोय. सो सोय ॲड करूया. जशी तुमकां कितली अंदाजान तुमी सोय ॲड करा, तुमकां जितली जाय तशी. सोय ॲड करून
बरें ते चिड्डून अशें घेया, बरें मॅश करा सामकें. म्हटल्यार साखर मीठ बीन बरें मिक्स जावपाक जाय. तर ना हांवें बरे तरेन मिक्स करून घेतलें. आतां लास्ट आमकां ऍड करूंक जाय ती म्हटल्यार ओली कोथंबीर. सो लायक ना न्हू जाल्यार ना सुद्दां ऍड केलें जाता. ही पळयात आनी मिक्स करून घेयात. मिक्स करून न्हू एक 10 मिनटां जर दवरीत ना जाल्यार तेका टेस्ट आनीक बरी येता. आनी सोमत्याक सोमतें जर खायत ना जाल्यार मातशें तितली टेस्ट येना. सो हें पळयात. सो अशे तरेन मातशें वगत दवरतलें हांव. हें पळयात हांगसर आमचें भरीत जें आसा तें रेडी आसा. तें बीन बरें चुलीचेर अशें वांयगें भाजलेलें म्हणटा तशें मुद्दाम ट्राय करा आनी कमेंट करून सुद्दां सांगा आमकां कशी असली आयची रेसिपी ती. कितें टायम कितें जालो? सदां टायमूच विचारता हांव तुका. हय रे टायम कितलो जालो वयर पळय. किती झालं? 9 जावन 19 मिनिटां. सो गाईज ऐकलं नाही तुम्ही 9 जावन कितले आले 19 मिनटां. सो 9 जावन 19 मिनटां जाली आणि किचनातले जाले माझे म्हटल्यार भरीत बीन करून. तर आता नाही ॲक्शनी करून दाखयता पळय कसलो. तर आता नाही आम्ही मसालो पॅक करपाक बसतली. म्हटल्यार माझ्या सबस्क्रायबराचो मसालो रेडी जाल्लो आसा पळय तो आमकां फाल्यां कुरियर करपाक जाय. आणि हो मसालो जो आसा न्हय तो चिकन शागोतीचो मसालो आसा. सो तो रेडी केला काल हाडला मी रेडी करून. सो आता तो पॅक करतली 4 किलो न्हू. सो आता पॅक करतली आणि त्याच्या उपरांत सकाळी म्हटल्यार संजय मागीर कुरियर करतलो. दाखयता पळय तुमकां मसालो कशा तरेन रेडी जाला तो. मस्त वेगळो असो मसालो आसा हो. सो पळयात दाखयता पळय. कितलो आसा संजय तो मसालो? 4 किलो न्हू. सो गायज हो पळयात मसालो जो आसा न्हय तो आमी आतां पॅक करतली आणि बॉक्सान घालून असो कुरियर करतले आमी. दाखयता हांव तुमकां कलर मसाल्याचो कसो येयला तो. पिशवी 5 ग्रामां. सो आमी म्हणटा तशें कुरियर करची ना आमी पोस्टांसून धाडून दितली. सो ते इजी जाता आनी मसालो खूब आसा क्वॉन्टिटीन. सो आमकां धाडपाकूय तितलेंच बरें जातलें आनी सेफली पावतलोय बीन. तेका लागून कुरियर केल्या उपरांत मागीर ते मदींच शिरकोन अशे ऑर्डरी उरता न्ही रे. सो तेका लागून अशी सेफ सायड म्हणटा तशी पोस्टांसून धाडपाक खूब बरें सेफली पावता. सो मसाल्याचो कलर दाखयता हांव तुमकां. तर गायज हो पळयात मसालो कलर तुमी पळोवंक शकता बरो कलर येयल्लो आसा. आनी ह्या मसाल्यान न्हय मिरसांगो कमी आसा आनी एपार म्हटल्यार बाकीचे इन्ग्रिडियंट जे आसा न्हय ते चड आसात. हो पळयात स्ट्रॉंग आसा हो मसालो. म्हटल्यार हय म्हटल्यार हितून न्हय मिरसांगो कमी आसा रे. मिरसांगो खूब कमी आसा आनी बाकीचे इन्ग्रिडियंट जे आसा न्हय ते चड क्वॉन्टिटीन अशे आसा. सो तसो आसा तो मसालो. हय काळो मसालो टायप असो आसा. कलरूय तसोच आसा पळय तेजो न्हू. कलरूय डिफरंट असो आसा तेजो. सो अशे पिशवेन आमी पॅक करतली. तेच्या मागीर परत म्हणटा तशी बॉक्सान घालतली. बॉक्सान पॅक करून दितली तशी. सो वेट बीन करूंक जाय आमकां. म्हटल्यार हे पळयात मशिनार आमी वजन करता. कारण कितें जाता ना पोस्टांसून मागीर ते वेटा प्रमाणे चार्जीस बी आसता तेका लागून. हे पळयात स्मेल बरो येता पूण न्हू वास बरो येता न्हू मसाल्याक. खरोच कलर बरो आसा पळयात बरो येयल्लो आसा कलर सामको. बरो येयला न्हू कलर. सो हांगसर अशा तरेन संजय पॅक करता. किचनांतले तर जालें. आतां हांवूय बीन जॉयन जातलें तेका. म्हटल्यार पॅकिंग बीन बरें जाता मागीर नाल्यार लेट जातलो. आनी बाकीचे खुबशे ऑर्डरी आमी कुरियर केल्या बट मदीं खंय ना खंय शिरकोन उरल्या. मदीं कितें तेंचे कुरियर सर्वीस कितें चालू प्रॉब्लम चालूच आसात. सो खुबशे जाणांच्यो मदींच ऑर्डरी स्टक जावन उरल्या न्ही रे. जातलो न्हू बेगिना पॅक करून. चड टायम लागतलो म्हणटा.
सो बेगिना जातलो तो पॅक करून 4 किलो आसा न्हय चड असो ना तो. सो बाकीचे जरा आसत न्हू जाल्यार टायम लागता. हे रोखडो जातलो पॅक करून आनी घरभर असो ह्या मसाल्याचो वास सुटला सामको न्हू. बरो स्ट्रॉंग असो वास येता ह्या मसाल्याचो. सो 9:30 जाली. टायम हो रोखडोच जाता. मसालो पॅक जाल्या उपरांत जेवतली आमी. जेवून घेतली. अरे तुवें हाय हॅलो करूंकूच ना मरे. हाय. हां सो संजय हो पळय हाय हॅलो करता. एकदां विसरोंक जाता न्ही रे. सो तेका लागून लेट जाता मागीर हाय हॅलो करूं. सो चला मसालो पॅक करून घेता. हय तो बिजी आसा न्हय म्हटल्यार कामा वरसून येयलो मागीर तेच्या मागीर थोडीशी कुळागरान गेली. तेच्या मागीर येयली. मागीर हांवूय रेसिपी शूट करपाक लागले. म्हटल्यार तोच शूट करतालो. आयज रेसिपी तेणीच घेतल्या शूट केल्या. सो तेका लागून बॅक कॅमेरा तोय बिजी उरलो. सो आतां मसालो पॅक करता. मसालो पॅक करून मागीर म्हणटा तशें जेवपाची न्हिदपाची. सकाळीं उठोंक जाय तेका वचोंक जाय कामाक. तर चला मसालो पॅक करून घेता फटाफट आनी मागीर मेळटा तुमकां. तर सगळो मसालो हांगसर आमी पॅकेटान घालून घेतलो आनी कसलें काम करतना आमची मजा मस्ती तर चालूच आसता. ती कितें चुकोवंक ना आनी आमकांय बीन काम करता करता मस्ती करपाक एन्जॉय करपाक फकाणां करपाक सुद्दां खूब लायक आसा. अशा तरेन काम सुद्दां बेगीन जाता. जालो पॅक करूं? दाखय मरे. ओपन कर बॉक्स. तर गायज हो पळयात हांगसर मसालो आमी अशा तरेन पॅक केलो. ते एक पिशवी घातले कारण प्रॉपर उरपाक जाय म्हणून नाल्यार गॅप जाता ना गॅप उरता थंय तेका लागून. बाकी 4 पिशवे घातल्या. दाखय रे मसालो दाखय काडून. हो पळयात अशा तरेन पॅक केलो आमी. डबल पॅकिंग आसा तेका आनी तेच्या मागीर बॉक्सान ब्रँडींग घालूंक ना कारण आमचो ब्रँड एका वचना ना. मसालो डिफरंट आहा तेका लागून. मसालो म्हाज्या सबस्क्रायबराचो म्हटल्यार आंटीचो मसालो आसा ना आनी हय तिणी सगळें सामान बीन दिल्लें. इवन जे कितें गिरणीचे बीन आसा पळयात ते सुद्दां तिणी पे केल्ले. इवन भाजपाक सुद्दां तिणी पे केला. आनी कितलेशे गिफ्ट दिल्या तेय बीन तुमी पळयल्यात आसतले. तूं करिना? तूच कर मरे. तुजी बरी आसता क्लीन नीट एंड क्लीन. बरें येता बरें. तर अशा तरेन ऑर्डर आमची हांगसर पॅक करप चालू आसली आनी जेन्ना आमी ऑर्डर म्हणटा तशी पोस्टानसून तुमकां सेंड करता म्हटल्यार स्पीड पोस्ट करता तेन्ना न्हय प्रॉपर अशे बॉक्स म्हणटा तशे पॅक करचे पडटा आनी बारीकान बारीक म्हणटा तशी गोश्ट नोटीस करची पडटा कारण ऑफिसान सुद्दां मागीर ते प्रॉपर चेक करता आनी जर तुमची पॅकिंग सारकी नासली जाल्यार तांकां एक्स्ट्रा पे करून सुद्दां पॅकिंग आमकां करून घेवची पडटा. तेका लागून आमी आतां घराच कडेन अशें पॅक करता कारण डेली तुका ऑर्डरी म्हणटा तशें तांकां पॅक करून दिवप हें पॉसिबल जायना कारण तेंचे चार्जीस भरपूर हाय आसता आनी डिपेंड अशें आसता की तुमची कितले ऑर्डर आसा म्हटल्यार कितले केजीची आसा तेजेर सुद्दां डिपेंड आसता. आनी हांगसर पॅकिंग करतना आमची थोडीशी कॉमेडी सुद्दां आसली कारण काम करतना एन्जॉय सुद्दां तितलेच करपाक जाय. विचित्र एका फुडें एक आसा. सो गायज आमी जेवपाक बसली आनी आयज न्हय खुबशे अशे ऑप्शन आसा. इतले ऑप्शन आसा आमगेर जेवपाक जाणा आनी लेफ्टी अशी दिसता आसतली एक्चुली फ्रंट कॅमेरानसून हांव शूट करता तेका लागून जेवतना तुमकां लेफ्ट हँड दिसतलो. बाकी जेवता आमी रायट हातीनूच. दाव्या हातीन जेल्ले भशेन दिसता ना. सो दाव्या हातीन हय पळयात कशें ती एक्शन करून दाखयता पळय कशेंशें दिसता आनी खूब ऑप्शन आहा. बरी ट्राय करून सांग रे मम्मी. तूं सांग गे. बेस्ट जालें न्हू. चुली वयले करीत न्हय जाल्यार टेस्ट वेगळीच येता. बेस्ट सामकें चुली वयले खावपाक बरें लागता. म्हटल्यार वांयगे भाजून हा आनी तेज्या उपरांत आयज खूब ऑप्शन आसा आमगेर दाखयता पळयात तुमकां कितें कितें आसा तें. कितें कितें आहा रे. दुदयाची भाजी आसा मुळ्याची भाजी आसा मागीर फ्लावर फ्राय आसा भरीत आसा आनी कितें विसरलें.
चण्याचो रोस असा पळयात दाखयता आणि मागीर व्हिडिओ एंड करता. हांगसर आमगेर दुदयाची भाजी आसा, तेज्या मागीर फ्लावर फ्राय आसा, हांगसर आसा तो म्हटल्यार चण्याचो रोस आणि तेज्या मागीर हांगसर आसा भरीत, हांगसर आसा ती म्हटल्यार नाबाची भाजी गड्डे म्हणटात पळयात तेची भाजी आसा. सो इतले सगळे आसा पळयात गड्ड्याची भाजी, फ्लावर, तेज्या मागीर हांगसर आसा तो म्हटल्यार दुदयाची भाजी, मागीर हांगसर भरीत आणि रोस. सो अशा तरेन आमगेर आयज जेवण आसा, भरपूरशे ऑप्शन आसात. सो गायज मसालो सुद्दां आमचो पॅक करून जालो आणि जेवपाक बसले आमी सगळे झाले. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडला आसतलो. व्हिडिओ आवडला आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय, गुड नाईट. बाय. बाय बाय, गुड नाईट.